मॉर्निंग टू यू ऑल. आज चौथ्या ओमा इन्व्हिटेशनल कराटे चॅम्पियनशिप 2026 म्हणजे उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान म्हज्या व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आमचे एक झुंजार पत्रकार जाणीन निवेदिकेन ताजें कार्य ह्या समाजा मुखार कितें आसा तें तुमी मांडिल्लें आसा. बट 10 पुस्तकां हस्तलिखीत करून त्या महिलांक सन्मान करणारे गोंयांतले पयले अशे लेखक ह्या आज माचयेर उपस्थित आसात. आदरणीय निवृत्तीबाई शिरोडकर, म्हजी इश्ट आनी बीपीके अर्बन कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज बँकेचे चेअरमॅन श्री दुर्गादास गावडे, सेन्सय मनसूर सर, ज्याने गोंयांत ही कराटे वाडयली ते सेन्सय धर्मानंद सर, त्याच प्रमाणे ऑल द सेन्सर्स ऑन द डायस who has contributed immensely for polishing the diamonds in the field of karate. आणि आज ज्याच्या प्रयत्न आज आम्ही सगळी जण उपस्थित असतात त्या म्हणूनच सेन्सय सुरेखा, जसे आमचे निवृत्ती शिरोडकर सरांनी म्हणिल्लें आसा, इट इज व्हेरी इजी टू कम अँड प्ले, but it is very difficult to manage the entire show. म्हाका याद जाता की सुरेखा बाय ही चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपा खातीर गेली 1 आनी 2 न्ही, जवळ 4 म्हयने पयलीं हेजी तयारी तेजी सुरू आसता. आनी म्हणूनच आयोजन हें खूब फोकसेबल आसता. आणि ज्या वेळाचेर जीवनान भितर आमी फोकस ह्या शब्दाक ज्या वेळाचेर आमी ताका महत्व दितले, ताका इम्पॉर्टन्स दितले, तेन्नाच सगळ्योच काही गोष्टी सुरळीत घडून येतात. बाकीचे सगळे ऑफ द डेज सेन्सय आणि म्हजी सगळी विद्यार्थी मित्र मंडळी हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हजे सगळे पालक, म्हजे मित्र, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ज्युरिस्ट, तुमच्या सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज मातृत्व दिन, त्या माताक हांव सगळ्यांक अभिनंदन करता आणि तांकां आजच्या मातृदिनाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. चड कांय उलोवपना, फक्त थोडेशें मार्गदर्शन करपाक जाय म्हणून हांव 1-2 शब्द तुमच्या मुखार मांडटलो. माय डियर फ्रेंड्स, तुमकां जर उंच जर झेप घेवपाक जर जाय, उंच जर तुमकां उडी जर मारपाक जर जाय, जाल्यार म्हाका दिसता 3 गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसा. मागीर तें शिक्षणा भितर आसूं, खेळा भितर आसूं, तुमी जेन्ना मोठी जातली, वयान वाडटली, त्या वेळाचेर वेवसायीक दृश्टिकोनांतल्यान आसूं, आनी हें सगळें जर आमी परिपक्व जर करून जर घेतले जाल्यार हेच तें वय, होच तो वेळ. आणि हो वेळ जर वाया जर गेलो, म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आमी फाटीं उरपाक शकता. आणि म्हणूनच पालकांनी सुद्दां लक्षांत घेवपाची गरज आसा, कारण भुरगीं अजून मॅच्युअर्ड जाल्लीं ना. एक गोश्ट आमच्या निवेदिकेन म्हणिल्ली आसा, आजचो युग हो झेन-झी युग जावन आसा. परंतु आमी ताजेर न फोकस करता आसतना यशाचें शिखर जें क्षेत्र आमी निवडटा, तें जर क्षेत्र जर निवडटले जाल्यार पयली गरज जावन आसता तुमचें डिसिजन. तुमी जर जिवनान भितर निर्णय जर घेतले ना जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल यू टू टार्गेट. आता गोल आसलो जाल्यारूच आमी टार्गेट करपाक शकता. गोलूच जर जिवना भितर जर ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी कांय करपाक शकना. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता 3 C's आर व्हेरी इम्पॉर्टंट.